भावांनी कितें सांगूंक तें सांगलां. म्हाका दिसता ह्या आतां आमी आतां ह्या आमचे मांद्रे पुलीस स्टेशनाक खोवयला, तांकां कॉपी दिल्या म्हणटकूच ते एक 4 दीस वा 8 दीस थंय पेट्रोलिंगाक आसतले आनी तेच्या उपरांत मातशे थोडे दीस जाले म्हणटकच ते थंड जातले आनी तेन्ना ती परत चालू जातली. कित्याक आमी तांकां हे पयलीं वचोन थंय सायडीर आमी सगल्यांनी तांकां प्रेशर घातलेलो आनी 2-3 दीस ती बंद आसली. परत आतां आसले ते तशेंच परत चालू जाला म्हणटकूच ते आतां तेचेर जाता तितली बेगीन तेंच्यांनी एक्शन घेवची. नाजाल्यार पळय ह्या आदीं खूब वर्सां फाटीं वास्को बायना सगल्यांक खबर आसतली, आख्ख्या गोंयांत तेंचें नांव गाजतालें आनी स्पेशली जेन्ना भुरगीं चेडवां आमच्या सैरिके वयताले कितें हाडटाले तेन्ना अरे खंयचे बायनाचें चेडूं, हे बायनाचें चेडूं जालें ताका ती बाबडी खेतूनच आसना आसली आमची लोकल. पूण नांवां कोणाचे पिड्यार जाताले, आमच्या लोकलाचे पिड्यार जाताले. ती कोण धंदो करताले तेंचे जायनासले. आयज तीच गत आमच्या गांवची अशी जातली. आनी सद्या ते पळय ती करतात ती एक्चुली सगळीं भायलीं आहात, पूण आमच्याच लोकांनी ताका थंय दवरल्यात. पूण सद्या आतां तेंचेरसून ते आमची लोकलाचेर पावल्ले आहात आनी फाल्यां हेची आनीकय वायट जातली, वर्स जातली परिस्थिती आनीक वर्स जातली. आनी ती वर्स जावचे पयलीं ताचेर कितें तरी एक्शन जावची आनी इतलेंच आमी मागता आमच्या पुलिसां कडेन आनी आमच्या सरकारा कडेन तेजेर कितें तरी एक्शन घेवन तेंच्यांनी इतल्यान ते काबार करचें म्हणून. आमच्या भावान एक्स सरपंच डॅनियल डिसोजान तुमकां सांगून दिल्लें आसा आमच्या हरमलान कशे भाशेन प्रॉस्टिट्यूशन चलता पळय तें. आनी ह्या प्रॉस्टिट्यूशना वयर ऑलरेडी आमी 31 डिसेंबर 2025 ऑलरेडी DIGक DSPक आनी SPक एप्लिकेशन दिल्लें हेचे वयर कारवाई करा म्हणून. म्हण आयज पासून तेंच्यांनी कहलीत कारवाई करूंक ना म्हणून जे पळय आमचे स्थानीक मांद्रे पुलीस स्टेशन आसा पळय तांकां आयज पासून कहलेत इन्फॉर्मेशन ना, कहलेत तांकां कितेंच सांगूंक ना बाबा अशें अशें आमच्या हरमलान चलना, आमकां एप्लिकेशन येयलां तेचे वयर कितें तरी कहलेत इन्स्ट्रक्शन तांकां दिवंक ना आयज पासून. बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉट अवेर ऑफ दीस सिट्युएशन मांद्रे पुलीस स्टेशन. सो आमी कितें म्हणटा हें जाता तितलें बेगीन जें पळय प्रॉस्टिट्यूशन आमच्या हरमलान टोटली चालू आसा हें ताबडतोब 8 दिसां भितर हे गव्हर्मेंटान सरकारान पुलिसांनी हें एक्शन घेवन हें बंद करपाचें. आनी ना जाल्यार ह्या फुडें ह्या 8 दिसां भितर जर बंद जायना जाल्यार आमी जे पळय लोक आसा, पब्लीक आसा, विलेजर्स आसा, हो कायदो आमी आमच्या हातीन घेतलो. फाल्यां सकाळीं सरकारान जावं पुलिसान खिंच्याच आमच्या लोकांक ब्लेम करूंक जायना वा आमच्या गांवच्या लोकांक ब्लेम करूंक जायना तुमी कायदो कसो हातीन घेतल्यात काय म्हणून. सो हें म्हाका सांगून दिवपाक सोदता तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता जाता तितले 8 दिसां भितर ही सगळीं जे पळय कितें चलता प्रॉस्टिट्यूशन आमच्या हरमलान हें बंद करपाचें. आनी जे पळय तेंच्यांनी एक डायरेक्ट हेचे कॉल गर्ल्स म्हणून हें केल्लें आसा, वेबसायट बी सगळी क्लियर आसा ती आरंबोल एस्कॉट म्हणून वेबसायट केल्ली आसा. ती वेबसायटीचेर तेंच्यांनी लक्ष घालचो आनी ती बंद उडोवची इतलेंच आमचें मागणें. आयज आमी हांगा आरांबोल सकयल्या वाडींतले लोक सगळे येयल्ले आसात. आमी 31/11 31/11 आमी एक निवेदन दिल्लें DIGक, SPक आनी DSPक की आमच्या हरमलान आनी प्लस आमी ताका एक कटींग लायिल्लें हेराल्डाचेर हें जाल्लें तें कितें घडणूक जाल्या पळय हरमलान ते हेराल्डाचेर येयल्ली ती लावन आमी आतां दिल्यार आतां कितले 2 म्हयने जाले, 2 म्हयने जाले आमी ताका दिल्लें हें निवेदन. त्या निवेदनाचेर आमी स्पश्ट सांगलेलें की आरांबोलान प्रॉस्टिट्यूशन चालू आसा आनी तेचे एजंट आसात ते तांकां सप्लाय करतात ते. आयज आमी राती आमी 3 जाणांक धरले ते आयज प्रॉस्टिट्यूशन म्हणून आमच्या फॅमिलीन भितर सरले लोकलांच्या घरान आनी ते विचारूंक लागले. तर आयज 2 म्हयने जाले हो कोणूच तेची दक्कल घेयना. हे कित्याक? हे कांयच सोदना आमकां. हे कित्याक पासत हें जायना ते की इतले दिवन DIGक दिली कॉपी, SPक दिली, DSPक दिली, तर हेचेर इन्क्वायरी कित्याक जायना? आनी काल आमी लोकांनी तांकां धरून दिवन आतां तेंचेर खंयचे ऑफेन्स घातला आनी कितें घातला हें आमकां कांय सांगोंक ना. वो ते खिसर आहात ते आमी नको. पूण म्हाका दिसता जे हेराल्डाचेर पळय येयलां त्या प्रमाणे
एका कोण तरी एजंट आसात बेगीतले बेगीन हे एजंटाक सरकारान सोदून काडपाचे आनी ताका धरून आमकां दाखोवपाचे नाजाल्यार आमी सगळो पब्लीक रस्त्यार येतल्यो आनी ह्या पुलीस स्टेशनाचेर आमी एडिशन हाडटल्यो कित्याक हे एजंट आसतना हेच्या आदी आमी केन्नाच आहले एजंट पळोवंक ना आहले आनी हे तर आज एजंट हांकां धरूंक मेळना जाल्यार सरकारान कितें तें चिंतचें आनी मागीर आमी लोकांक जाय ते आमी करतल्यो दिता आमी कित्याक आमी निवेदन दिवन ती कारवाई आमी धरून दिवप हें लजेचो हें आहा कित्याक इतले डिपार्टमेंट आमचे करता कितें हेच म्हाजें सांगणें आहा जाता तितले बेगीन हेंच्यांनी ऑफिसरांनी हेचेर कारवाई करची आनी जे कोण एजंट पळय कोण हाडून सोडटात हांगर तेंचेर तांकां अरेस्ट करचें आयज आमी हांगर आरांबोल सकयल्या वाडींतले लोक सगळे येयल्ले आसात आमी 31/11 ना 31/11 आमी एक निवेदन दिल्लें DIG SP आनी DSP की आमच्या हरमलान आतां आमकां कितले 2 म्हयने जाले रिगार्डिंग फ्रस्ट्रेशन 2 म्हयने जाले आमी ताका दिल्लें हें निवेदन त्या निवेदनाचेर आमी स्पश्ट सांगलेलें की आरांबोलान प्रॉस्टिक्युशन चालू आसा आनी तेचे एजंट आसात ते तांकां सप्लाय करतात ते आयज आमी राती आमी 3 जाणांक धरले ते आयज प्रॉस्टिक्युशन म्हणून आमच्या फॅमिलीन भितर सरले लोकलांच्या घरान आनी ते विचारूंक लागले तर आयज 2 म्हयने जाले ह्यो कोणूच तेची दक्कल घेयना हे कित्याक हे कांयच सदमना आमकां हे कित्याक पासत हें जायना ते की इतले दिवन DIGक दिली कॉपी SPक दिली DSPक दिली तर हेचेर इन्क्वायरी कित्याक जायना आनी काल आमी लोकांनी तांकां धरून दिवन आतां तेंचेर खिंचे ऑफेन्स घातला आनी कितें घातला हें आमकां कांय सांगोंक ना वो ते खिसर आहात ते आमी नको पूण म्हाका दिसता जे हेराल्डाचेर पळय येयलां त्या प्रमाणे एका कोण तरी एजंट आसात बेगीतले बेगीन हे एजंटाक सरकारान सोदून काडपाचे आनी ताका धरून आमकां दाखोवपाचे नाजाल्यार आमी सगळो पब्लीक रस्त्यार येतल्यो आनी ह्या पुलीस स्टेशनाचेर आमी एडिशन हाडटल्यो कित्याक हे एजंट आसतना हेच्या आदी आमी केन्नाच आहले एजंट पळोवंक ना आहले आनी हे तर आज एजंट हांकां धरूंक मेळना जाल्यार सरकारान कितें तें चिंतचें आनी मागीर आमी लोकांक जाय ते आमी करतल्यो दिता आमी कित्याक आमी निवेदन दिवन ती कारवाई आमी धरून दिवप हें लजेचो हें आहा कित्याक इतले डिपार्टमेंट आमचे करता कितें हेच म्हाजें सांगणें आहा जाता तितले बेगीन हेंच्यांनी ऑफिसरांनी हेचेर कारवाई करची आनी जे कोण एजंट पळय कोण हाडून सोडटात हांगर तेंचेर तांकां अरेस्ट करचें